तुझे चरणी करच्या स्तुती बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तो आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोघळीष्ट करता स्तुती आराधन जेजुराया मोघळीष्टा करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार पवित्रज्ञा पारक्लीता करता स्तुती आराधन पवित्रज्ञा पारक्लीता करता स्तुती आराधन अज्ञात रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञात रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हुंड्या रुपार हजाराच्या आमच्या सुम्याक आमच्या धन्याक आमच्या जिविताच्या दाताराक नमस्कार आमी करूया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपुया.
मोगाळा जेजू आमच्या सडवणदारा, तूं देवाचो पूत तुज्या बापाची खुशी करूंक आनी आमकां बापाची खुशी कळीत करूंक मनीस जावन ह्या संवसारी आयलोय आनी आमकां जिवीत दिवचे पासत खुर्सार मेलोय. आज आमच्या मोगान तूं उंड्यांत लिपलाय आनी तुज्या मोगांत आमी रावोंक आमकां जागयताय. बऱ्या गवळ्या परी तूं आमची जतन घेताय आनी वायटा विघ्नांत आवन आमकां सांबाळताय. तुज्या उतराचो सरव दिताय आनी संस्कारांनी कुरपे जरी सरशीं व्हरताय. तुका आमी आराधन आनी नमस्कार करता. तुजी उतरां आयकून तुज्या मोगांत रावोंक आनी अशें जिवितान यथेश्ट फळ दिवंक आमी तुजो आदार मागता. जेजू करया दाखवाली आमकां तुजे थंय एकवटाय आनी आमी केदींच निर्फळ फांटे जायन अशें आमकां राख. मोगाळ भाव भयणीनो, व्हडा भावार्थान आमी हांगासर ह्या पुणशेतांत सांगाता मेळ्ळ्या. जायते इरादे, जायती मागणी आमच्या काळजांत आसात. जायत्या जाणांनी आमकां मागोवंक उलो दिला. भावार्थान आमी हांगासर आसा. देव आमच्या मागण्यांक आयकता म्हणलो भावार्थ आमच्या काळजांनी आसा. एक घडीभर मोगाळ भाव भयणीनो, जे कितें आमच्या मागणी आसात, इरादो आसात, एक घडीभर तुमी तुमच्या मोतीक हाडा. कोणा मागता म्हूण सांगलां गी ती सक्कड इरादे तुमच्या मोतीक ह्या वेळार हाडात. आमचे पासत एकामेका पासत ह्या वेळार आमी मागुया. देव आमकां आदार दिवन दी, ताच्या मोगान बरोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी नम्रतायेन मागुया. देव जावन आसा मोग आनी तो आमकां सदांच ताच्या मोगान भरता. आमकां तो लागीं हाडटा आनी केन्नाच चुकोवन वचनाशें तो आमकां राखून व्हरता. ताच्या मोगाक जावन दिनवास. ह्या वेळार भाव भयणीनो आमची जबाब जावन दी. हांव तुजो मोग करतां. सांगाता, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्व दयाळा, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्व मोगाळा, हांव तुजो मोग करता. जेजू मोरयेच्या बाळा, हांव तुजो मोग करता. जेजू कुटुंबान जल्मोवन कुटुंब पवित्र केल्ल्या, हांव तुजो मोग करता. जेजू काकुतीच्या दर्या, हांव तुजो मोग करता. जेजू मोगाच्या सागोरा, हांव तुजो मोग करता. जेजू जिविताच्या उंड्या, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्गा संसाराच्या राया, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्कींच्या वैजा, हांव तुजो मोग करता. जेजू बऱ्या नितीदारा, हांव तुजो मोग करता. जेजू मुनसुबीदारा, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्गींच्या देवा, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्गींच्या दारा, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्गींच्या सता, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्गींच्या वाटे, हांव तुजो मोग करता. जेजू सर्गींच्या जिविता, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या सर्व आनी जिवा, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या काळजाच्या दन्या, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या जिवा आनी आमच्या सर्व, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या सोडवणदारा, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या तारोका, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या करया इश्टा, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या रक्षका, हांव तुजो मोग करता. जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या. हांव तुजो मोग करता. देवाचो मोग वर्णून ह्या वेळा सांगाता आमी गव्यां गीत चिंतूंक ना, देखूंक ना. सर्व आमी उबी रावुया.
solo permimo Cintum na dekum na idolave gogum na Solo permimo Jesus o permimo Jesus o permimo Garnasto unsaing melnasto Jesus o permimo Cintum na dekum na idolave gogum na Asali daya maya Cintum na dekum na idolave gogum na Asali daya maya Jesuji daya maya Jesuji daya maya Garnasli unsaing melnasli Jesuji daya maya Cintum na dekum na idolave gogum na Salvation Samadhan Cintum na dekum na idolave gogum na Salvation Samadhan Jesus Jishan Samadhan Jesus Jishan Samadhan Garnaste unsaing melnaste Jesus Jishan Samadhan Cintum na dekum na idolave gogum na Asari sulka sodvo Cintum na dekum na idolave gogum na Asali sulka sodvo Jesuji sulka sodvo Jesuji sulka sodvo Garnasli unsaing melnasli Jesuji sulka sodvo Cintum na dekum na idolave gogum na Asali khalsan godsan Cintum na dekum na idolave gogum na Asali khalsan godsan
तुमचे दोन्ही हात तुमच्या हृदयात दवरात. ह्या वेळार तुमचे दोळे धांपात. तुमच्या मोतीक हाडात खंयच्याय 3 व्यक्तींक कोण पिडेंत कश्टाता वा संकश्टांत आसा, कोणें मागोंक तुमकां सांगलां, तांची नांवां तुमच्या मोतीक हाडात. खंयच्याय 3 व्यक्तींची नांवां. ह्या वेळा तुमच्या मोतीक हाडात खंयच्याय 2 वा 3 व्यक्तींक कोणा तुमकां बोगसूंकच कश्ट जाता, कोणाच्या रागार तुमी आसात, ह्या वेळार तांकां बोगसूंक देव तुमकां आदार आनी कृपे शिवर दिवन दी म्हणून मागुया. पवित्रत्व तुमचेर देव धाडून दी म्हणून मागात. ह्या वेळा खंयच्याय 2 वा 3 व्यक्तींक तुमच्या मोतीक हाडात कोणें कश्टांत आसतना तुमकां कुमोग केल्या, जायतें बरें केलां, जायत्या कश्टांत तुमी आसल्यात, कोणूच आदार ना म्हणटा आसतना देवान तांकां तुमचे सशी धाडल्यांत एका आंज बोडव्या बरी. तांणी तुमकां राखोवन व्हेलां. तांचे वरवीं तुमी आज हांगासर आसात. तांचे पासत ह्या वेळार अर्गां दियात. मोगाळ भाव भयणीनो, जायतीं बेसांवां आमचेर देवान वतल्यांत, जायते पटी ही लेखाक सुमेत आमी हाडिना. जायतीं अजापां सुमयान आमच्या जिवितान घडल्यांत, पूण थोडे पोटी ताका अर्गां दिवंक आमी विसरत. हो थोडो वेळ मोगाळ भाव भयणीनो, सर्व जे कितें देवान आमचे पासत केलां ताच्या खातीर आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी, अर्गां तुका सुमया जेजू. सांगाता, अर्गां तुका सुमया तुज्या सांगातपणां आनी बेसांवां पासत अर्गां तुका सुमया जेजू. आमकां राखोवन सांबाळल्या पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. सर्व आमची योजना यशस्वी केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. दिसपट्ट्या ग्रासा पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. बऱ्या भलायके पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. दिसपट्ट्या रक्षण आनी पोशणा पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. बऱ्या कामा पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. हाताच्या वावराक दिल्ल्या बऱ्या फळा पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. वस्ते फावतें गरदाया केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. वायटा विघ्न आनी अवघडांतले राखल्या पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. मोगाळ कुटुंबा पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. जिविताच्या देण्या पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. जीवदाता आवय बापाय पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. सांगातपण दिवच्या भाव भयणी पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. भावार्थ्याच्या मोलादीक देण्या पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. मोगा एकवटाच्या कुटुंबा पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. भुरग्या बाळांच्या देण्या पासत, अर्गां तुका सुमया जेजू. कुटुंबान मालगड्यांच्या दायजा पासत. अर्गां तुका सुमया जेजू. ह्या वेळाक कोणाक उलय मेळोवंक आसात आनी उलय मेळोवयेत. अर्गां तुका सुमया जेजू. 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 अर्गां तुका सुमया जेजू.
अर्गां तुका सुम्या जेजू 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 म्हजो प्राण म्हणात अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू प्रणिपात तुका सुम्या जेजू प्रणिपात तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सुम्याक दिन वास पटोवन आमी सांगाता उबी रावुया आनी गावया गीत हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका वणिता हर एक म्हज्या संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार म्हाका हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका दिन वाचता भक्ती गितां संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता बावट म्हजो थंडळताना सोम्या तुज्या संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता सोम्या तुका वर्णिता सोम्या तुका वर्णिता हालेलुया 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 उबे आसलेब्रेस हांव देवाचें उतर वाचता मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 28 येया म्हजे सशी सुमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जू वावोंक सुलाभ म्हजें वजें हळू
दायकन बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, एका गांवांत एक जोडें आसलें आनी त्या जोड्याक 2 जाणां चेडवां भुरगीं आनी हो दादलो पिवंडो, वृत्तेंत एक पेंटर, पूण घरा कसलोच आदार तो दिनातलो. हांगासर पतीन कश्टांतली, तिका सारकें काम नातलें, भुरग्यांक बरें शिकाप दिवचें, सांबाळचें, गरदा चलोवचें सक्कड तिच्या माथ्यार आसलें. आनी ह्या वेळार ती देदेस्पोर जाता, कितें करचें तिका समजना. तिचे मुखार दिसली एकच वाट, जेजू क्रिस्त. ती एक आयतारा इगर्जी येवन दिंबेर पडोवन गळगळ्या रडटा आनी ती मागता मिसाच्या बेतवणेंत ती भागीदार जाता. ह्या वेळार त्या मिसाचे शुभ वार्ता जावन आसली. हांवें वाचलें हें देवाचें उतर. कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आनी ती मागता आनी सदांय तिच्या पती पासत, ताच्या परिवर्तना पासत मागता. आनी जायत्या तेंपा उपरांत तिच्या न्हवऱ्या थंय बरेंपण दिसून येता. तो बरो जाता आनी त्याच वेळार हिकाय एक बरें काम मेळटा आनी गरदा चलोवंक तिचो पती आदार जावंक पावता. पूण सक्कड उपकार मेळ्ळे म्हणून देवाक तिणें सांडूंक ना. थोडे फावटी आमी कितें करता, म्हाका जें कितें जाय तें म्हाका मेळना आनी हे फावटी येता केन्ना म्हाका देवाची गरज आसा. पूण ह्या स्त्रियेन तशें करूंक ना. सदांय ती तांच्या फिरगजींत आसलेल्या प्रेयर मिटींग जावं पुरो जोमोतीक वेतेली आनी तिच्या जिणयेन जाल्ल्या बरेपण हेरां थंय वांटून घेतली. आनी थंयसर तशेंच हेरांक ती प्रेरीत करतली मागोवंक आनी त्या फिरगजींत आसल्या संघ संस्थ्यांत ती भागीदार जातली, तिचो वावर ती करतली. मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आम्हा हर एकल्यांक हेरांच्या कश्टांत वांटेली जावंक आपयता. आमी प्राचीत काळार जेजूच्या कश्टां वयर, ताच्या पाशां वयर नियाळ करता. आमी थोडे फावटी हेरांच्या जिणयेंत वजें जाल्यां गाय, हेरांक आमी कश्ट दिता गाय, कसल्या रितीन आमी हेरांची कुमोग करता. आनी जेजू म्हणटा, येया म्हजे सशी सोमेस्त कश्ट तेल्यानो. एकादोळा जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदा जावन आसा तर आमी सांत पावलान सांगिल्ले प्रमाणे क्रिस्ताचो स्पिरीत आमचे थंय आसा गाय. हेरांचे कश्ट हळू करूंक आमी कुमोग करता वा हेरांचे कश्ट सडयता. जायते फावटी आमकां जायनातलीं मनशां कोण, जायते फावटी आमच्याच कुटुंबाची, कोणाक आमकां वळोका तींच आमची लागशिल्लीं. थोडे फावटी तांचेंच वजन आमी सडयता, कश्टांत घालता. आज जेजू क्रिस्त हर एकल्यांक कश्टांत आसल्यांक, पिडे शिडेंत आसल्यांक तांचें वजें हळू करूंक आपयता. आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा, भिये नाकात, हांव तुमचे सांगात आसा सदांकाल, संवसार सरा पर्यंत. तुमी थोड्यांनी म्हणी बायबल फुल्ल वाचला आसतलो आनी बायबलांत भिये नाकात म्हणलें हें उतर जायते फावटी थंयसर उल्लेख जाला. आनी जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक आज कोण हांगासर आसात आराधनाक आयल्यान तुमच्या काळजांत जायते आतंक आसतले, भंय आसतलें, जायत्यांक कामाचें, संबंदाचें टेन्शन आसतलें. हें सक्कड आज तुमी देवाक समर्पिया, कित्याक तो म्हणटा कश्टान तुमी हांगासर आयल्यात, आज तुमचें वजें हांव हळू करतलो, तुमकां हांव बेसांवांनी भरतलो, तुमकां हांव आदार दितलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या काळार फारिजे वाचले केवल रोवली रेगरे
तांकां गरज आसली मनशां पण तांचे तें नातरलें थोडे पाटी आमी फारीक जेवा बरी जाता हेरांक चड आनी चड कश्ट दिवंक पळयता आज जेजू क्रिस्त आमकां हेरांचे कश्ट उणें करूंक आपयता तर मोगाळ भाव भयणीनो एक बरो मनीस जावंक आपोवणें आज आमकां सोमी जेजू क्रिस्त दिता आनी एक वर्तो उपादेस पाळूंक हेरांचो मोग करूंक आनी हेरांचे कश्ट उणें करूंक जेजू आमकां आपयता जायत्यांक जेजून आपडन गूण केल्लें फाटल्या दिसांनी आमी शुभ वार्ता आयकलें जाल्यार जेजू आपडन बऱ्या मोन्यांक देंवचार लागल्यांक गूण करता जेजू पयसतावन सांगना म्हजे लागीं येनाकात म्हूण सांगना जेजू लागीं वेता मनशापण दाखयता तांकां आपडन तो गूण करता कित्याक जेजू मनशांचे कश्ट जाणा आसलो कित्याक सैमांत तो देव तरी तो मनीस पातक शिवाय ताका आमचे बरीच बोगणां आसलीं ताकाय राग आयिल्लो ताकाय संतोष भोगलो तोय कश्टांत आसलो निमाणे घडये बापा जाता जाल्यार ही कालच म्हजे तावन पयस कर म्हणून ताणें मागल्लें तर मोगाळ भयणीनो आज जेजू क्रिस्त आम हर एकल्यांक लागीं हाडटा आमच्या कश्टांनी तो वांटेली जाता कित्याक तो आमचे कश्ट जाणा आसा देखून आमी हर एकलो हांगासर जमल्या आमचे कश्ट ताचे तें वांटून घेवंक तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी थोड्यांनी म्हणी ही काणी आयकल्या आसतली एकलो मनीस दर्याच्या तडीर चलता थंयसर एक दीस तो देवा कडेन सांगता तो कश्टांत आसता तो पळयता ताची मात्र मेळटा तो देवा कडेन म्हणटा कित्या सोम्या कश्टांत तूं म्हाका सांडून घालताय संतोशान आसतना दोगां मनशांची मेळटा म्हाका दिसतात पूण कश्टांत आसतना हांव एकलोच उरता नेंगी ताका देव जबाब दिवन म्हणटा कश्टांत आसतना म्हज्या पुता ती तुजी मेळटा न्ही ती म्हजी मेळटा कित्याक हांव तुका उखल न चलतां असलो भावार्थ असलो बरवोसो आमकां देवाचेर आसा गाय थोडे फाटी कश्टांत देवा तावन आमी पयस वेता थोडे फाटी कश्टांत देवा कडेन लागीं येता पूण जेजू क्रिस्त हर एकल्यांक आमकां आयकूंक हांगासर आसा म्हणलें मोतींत आमी दवरुया पापा फ्रांसिसा कडेन येवन एकलें चेडूं रडटा कित्याक चेडवां वयर इतलें शोशण कित्याक इतलें वायट घडटा आनी ह्या वेळार पाप साहेब कसलेंच धर्मशास्त्राचें शिकोवण ताका दिना तो म्हणटा म्हाकाय कळीत ना आनी ह्या वेळार पापा फ्रांसीस ताका पुटलून धरता आनी म्हणटा हेंचो सवाल आमी आज देवाक विचारुया आनी ताच्या सांगाता तो रडता मोगाळ भाव भयणीनो हेरांच्या कश्टांनी वांटेली जावंक जेजू आमा हर एकल्यांक आज आपयता कित्याक तो आमकां सांडून घालिना आमी एकामेका सांडून घालिनाशें तो आमचे लागीं विनंती करता इसारता आनी तशेंच ताचे उपादेस पाळूंक ताचो मोग करूंक हेरांचो मोग करूंक हेरांच्या कश्टांत पावोवंक आमकां तो आपयता एक गरीबोर मौनपणी आमी मागुया आमी दिंबी घालुया मोगाळ भाव भयणीनो हो वेळ जावन आसा भोव पवित्र हो वेळ जावन आसा समर्पणाचो ह्या वेळार आमचें जिवीत आमचे कश्ट आमचे विघ्न आकांत आमची पिडा शिडा संपूर्ण देवाचेर पाटणयेनी दवरून आमी समर्पिया ह्या वेळार व्हडा ताळ्यान आमची जबाब जावं दी तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा सांगाता तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कुटुंबांत मोग उणो जाताना
तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा वायट सवयांचो गुलाम हांव जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कुटमांत भावार्थ पयस जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा पिडा शिडा कश्ट येताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा एकामेका दुखयताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा दादलो आनी स्त्री अविश्वासी जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा नश्ट लुकसाणा वळख जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा एकामेका सुवारो आयकूंक मेळटाना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा एकामेका बुकसूंक कश्ट जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कुटुंबा सांग्यात हांव नालिसाय बगूंक मेळटाना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा विविध रितीन सुळवळी मेळटाना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा सूख समजणी वाडून एकवट फळ आसतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा एकामेका दुर्सोन दाखयताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा सर्वांनी कोणशाक लोटताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कुटुंबा जिवीत वोजें जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कुटुंबान संतोष समाधान उणें जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा दिसपडतो ग्रास जोडूंक कश्ट जाताना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा सर्व आमी आमचे हात उबारन आतां गावया तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा एकपटी आमचे हात आमच्या काळजावेर आमी दवरुया ह्या वेळार मोगाळ भाव भयणीनो आमी आमकांच समर्पिया देवाच्या पांयां तळा जेजू उंड्या रुपार आमकां आयकूंक आयतो आसा जेजू म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात ह्याच भरवशान ह्याच विश्वासान जशें जेजून जायत्या मनशांक आपल्या पिडेंतलें गूण केलें ह्या वेळा मागुया
जेजू आमकां आपड. सर्व आमच्या पिडेन शिडेंतलें तूं आमकां धुवन नितळ कर. आमची पिडा शिडा तूं पयस कर. तुमच्या कुटुंबांत कोणी पिडेंत कश्टातात जाल्यार वा तुमीच पिडेक खंयचे वळख जाल्यार ह्या वेळार मागात. देवाची कृपा, पवित्र आत्म्याची ती मजत तूं आमकां आपडून खूण करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी भावार्थान मागुया. आनी जें कितें भावार्थान आमी मागता देव खंडीत जावन आमच्या मागण्या जाप दिता. एकादो वेळा आमी भावार्थान शेळयले हांव जाल्यार देवा तावन आमी जायते पटी पातकां निमती पयस वेता जाल्यार ह्या वेळार जिवीत आमचें समर्पिया. तोच जेजू क्रिस्त आपलो पवित्र आत्मो आमचेर धाडून आमकां उर्बेवंत करून दी. आमकां मागोवंक उर्बा दिवन दी. आमचो भावार्थ चडोवन दी म्हणून मागुया. आमची भुरगीं, आमची युवा जाणां अमलपिवण्याक वा विविध वायटांक सांपडल्यांत ह्या सर्व वायटाच्या संकलितावन सुटोवन देव तामकां सोडवण दिवन दी आनी तशेंच बरें करून दी म्हणून आमी मागुया. देवा मुखार हाडुया आमचेंच जिवीत. जे कितें आमकां गरज आसा जायते पटी हेरांत आमी मागोवंक वा विचारूंक वांटून घेवंक शकना पूण देवा मुखार तें सक्कड हादूंक शकता. ह्या वेळार मागया मोगाळ भाव भयणीनो, सर्व आमच्या इराद्यां पासत कोणें आमकां मागता म्हणून बसयला काय आमी वा कोणें आमकां मागोवंक सांगलां तांचो उगडास ह्या वेळार काडुया. जायते पोटी आमचे बायले गाय दिश्टीक पडटात पूण आमच्या काळजाचे गाय दिश्टीक पडनात. पूण देव तें जाणा आसा. आमी कसच्या कश्टांत आसाव, खंयच्या वायटांत सांपडल्याव वा आमच्या संबंदांत, काजारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत, आमच्या वावरांत, बिझनेसांत, कामांत संकश्टांत आसा जाल्यार, कश्टांत आसाव जाल्यार ह्या वेळार देवा मुखार हें सक्कड हाडुया. देवा मुखार असाध्य म्हणलें कसलेंच ना ही पातयणी आमच्या मोतींत आमी दवरुया. जेजू म्हणटा भिये नाकात, हांव आसां. ह्या वेळार ह्याच भरवोशान आमी मागुया. देव जावन दी आमचो आदार. खंयच्याय पथकांत आमी सांपडल्या जाल्यार, कुमसारा वचोंक आमी कश्टाताव जाल्यार ह्या वेळार जेजू क्रिस्त ताचो उजवाड आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत घालून दी. एक बरें कुमसार जावंक ह्या करेजमांत आमचो पेल्यातें आनी देवातें संबंद बरो जावंक ह्या वेळार आमी मागुया. सर्व आमची मागणी, आमचे इरादे ह्या वेळा सक्कड देवा बापा थंय समर्पण सुम्यान शिकयले मागणे सांगाता भावार्थान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडदिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. देवाची विचणार आशिर्वादां घेवंक आमी आयते जावया आनी गावया गीत. Hallelujah.
करूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भुगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. येसु बारा ಬೇಗ ಬಾರ ನನ್ನ ಜೀವದೊಳು ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಜೀವದೊಳು ನನ್ನ ಜೀವದೊಳು ಯೇಸು ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ರೋಗದೊಳು ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ರೋಗದೊಳು ನನ್ನ ರೋಗದೊಳು ಯೇಸು ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳು ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳು सोबे मंदिर तुझे ये सोम्या तड़पारा जा अकेले सोबे मंदिर तुझे ये सोम्या सरगी हाकीने सोबी मंदिर तुझे ये सोम्या दड़पारा जा प्रार्थना मुझे आय के सोम्या कांडी ताळ्याक मुझ्या मूर्ती तुझे डोळे आमचे वडे दये तुझ्या हाकीतले सोबी मंदिर तुझे ये
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो एक कुटुंब जावन ह्या देव मंदिरांत ह्या पुणशेतांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या आमचे जायते इरादे ते सावा ह्या वेळार सांजुजे वासाच्या विनवण्या काल देवा बापा मुखार आमी हाडुया सर्व आमची उणेपण आमची अस्कतकाय देवा बापा मुखार हाडुया सुम्या जेजू ख्रिस्ताची बोगसाणें ह्या वेळार आमी मागुया सांगाता आमी म्हणोवया हांव पातकी सपगदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजोगण्या सारून सांगता मनान जुदून तणाव सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान होम जो बोड अपराध ह्या बसोब घेवन सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करून प्रार्थना मागता सपदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक पजळीत मागल्या आनी दुबळीकायची जिणी जिवन तुझे परजे देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्षीक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरून फावो कर म्हण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना इजाई प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तामान आसतना बोब मार तुतरे परे तुजो ताळो उबार म्हजे परजेक आपल्या गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पदकां आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वांटो वळखूंक आत्रेकतात म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरोंक आत्रेकतात तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमचे प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापेड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाय आनी झगडी करतात आनी दया नासता मोठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरगार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुमी उपास करतना एका चिव्या बसीन तकली बागयतात गोनयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात असलो उपास ह्या रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस
म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात असल्याक तुमी उपास आनी सोरेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात ना हांव पसंद करता तो उपास हो अनितीच्यो संकळी मोडा जुवांचे बांद सोडया दग्ध सस्तलेल्यांक सुटका दिया हर एक जू मोडून उडया बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडिनाकात तेन्ना पंथ्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरें जातले तुमचें नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतलें आनी सोरेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान वेतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सोरेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा देवाचें उतार हें देवाचे उडपकार श्लोक दुखेस्त आनी कलतें काळी सोरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय दुखेस्त आनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर भोव कनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड तूं म्हाका म्हज्या अपराध्याच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पथकांच्या चिखलांतलो श्लोक दुखेस्त आनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पथक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेर हांव सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां श्लोक दुखेस्त आनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय तुका यज्ञ बलिदान आनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो होम बालयो ओपून दिल्यारय तुका नाका देवाक मानवता तें बलिदानच एक कलतें काळीज दुखेस्त आनी कलतें काळीज सुरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय श्लोक दुखेस्त आनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय उदक बंधन तुका क्रिस्त महिमे बरेद्राया वंदन तुका क्रिस्त महिमे बरेद्राया बरें सोदा आनी वायट सोडा तेन्ना तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवे हासतलो वंदन तुका क्रिस्त महिमे बरेद्राया वंदन तुका क्रिस्त महिमे बरेद्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सामा देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ जुवांचे शिस जेजूसाशी येवन म्हणाले आमी आनी फरिजेव साबार पोवटी उपास करता पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगता आसता पर्यान काजाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसी येतगी होरेताक तांचे तावन काडन वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले देवाचे उतर हें वगणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो परच्या बुधवारा तावन आमी प्राचीत काळ आरंभ केला आनी प्राचीत काळ कुरपेसो काळ जावन आसा जेजूच्या कश्टांचेर जेजूच्या पाशांवाचेर नियाळ करचो हो काळ जावन आसा मागणें उपास दान धर्म करूंक पवित्र सभा आमकां जागयता आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत इजाया प्रवादी देव आमचे तावन कितें अपेक्षिता म्हणलें कळयता
कसलो उपास आमी करी जाय, कसलो उपास आमी करूंक नजो म्हणलें आमकां सांगता. एक पावटी एकली स्त्री खरेंच मात भोव शिस्तेन भोव बऱ्या रितीन उपास करतेली आनी तिणें तिचे पसंदायेचे स्वीट्स आयस्क्रीम सक्कड त्याग केल्लें. आनी त्या दिसा ती मिसाक आयिल्ली, मागणें केलें, खुर्सा वाटेंत तिणें नियाळ केलो जेजूच्या कश्टांचेर. मीस जावन तिच्या गाडयेर ती पॉयंट करून पाटी घरा वेतेली. आनी ह्या वेळार सिग्नल पडलें आनी सिग्नलार ती रावून आसतना एकली मागतली तिच्या लागीं येवन मागोंक आराम करता. आनी ह्या वेळार ती रागार जाता, तूं लागीं येनाका, पयस वच म्हणून काडाक ताकीद दिता. ती घरा पाटी वेता आनी ह्या वेळार सांजेच्या मागण्या वेळार तिका कितेंय समाधान आसना. आनी ह्या वेळार देव तुजे लागीं अशें इसारता म्हणले बरी तिका आयकता, तुवें खाणा जेवणांत हांव उपास केलोय, पूण दारूण काळजांत हांव रागांत हांव कित्याक उपास करूंक नाय म्हणलें हें सवाल. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायतीं मिसाक येता, नोवेन करता, कुर्सावाड करता, आराधना येता, भोव बरें. पूण थोडे फावटी आमी मनशापण इगर्जेंतच सोडून वेता. पाद्रा पद्दतना निमाणें वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा आसतना आमी मीस आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंदांनी जियोंक विसरता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांत सर्वेस्पोर म्हणटा, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो चलयतात. कडक उतरां ही, तुमच्या कामागारां पिडापीड करतात, कश्ट दितात. थोडे फावटी क्रिसमस इस्टर आमकां कामाच्यांक केवल काम मात्र, तांकां कसलोच संतोष थोडे फावटी लाभना. लढाय आनी झगडीं करतात. जायते फावटी कुटुंबांनी संबंदांनी घरांनी समाधान ना. असलो उपास देवाक खंडीत जावन मानवना. आनी थोडे फावटी आमी फारिजेवा भाशेन मनशांक मेसवणचे बरी आमी जियेता. बायलांक दाखोवंक उपास करचें वा मागणें करचें थोडे फावटी आमच्या जिणयेंत दिसून येता. आनी असल्या वेळार आमची मागणी आमचो ताळो सर्वेस्परा थंय पावना. तर चिव्या बरी तकली बागयतात, गोबरांत आड पडटात, पूण हें देवाक पसंद आयचें न्ही. तर कितें करी जाय म्हणल्यार आमकां देव सर्वेस्पोर इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांत सांगता, कसलो उपादेश देवाक पसंद आयचो. अनितीच्यो संकली मोडात, जुवाचें बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, बुकेल्ल्यांक उंडो वांटून दिया, गरनातल्यांक बिडार दियात, विणग्यांक पांघरून दियात, संबंद्यांक सांडी नाकात. थळ आमकां बेसांवां लाभतलीं, आमच्या बऱ्या कर्णांचो उजवाड परजळटलो, गायी ते सक्कड बरें जातले आनी तवळ सर्वेस्पोर आमकां खंडीत जावन आमच्या उल्याक कान दितलो. असलो उपादेश खंडीत जावन देवाक मानता. कित्याक जेजू क्रिस्त शुभवार्तेन म्हणटा, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनीस साबता खातीर न्ही. जेन्ना आमी बरीं कामां करता तवळ आमच्या बऱ्या कामांचें वा करण्याचो उजवाड संवसारीपत जळटलो. मदर तेरेजा एक पिढी ऑस्ट्रेलियांत मेलबर्नांत एका दुबळ्या व्यक्तीच्या घरा भेट दिवंक वता आसतना त्या घराची परिस्थिती भोव चड भिरांकूळ आसली. आनी थंयसर पळयतना त्या घरची स्थिती आस्ताव्यस्त आसली. आनी ह्या वेळार सगळ्यांतल्यान कयर आनी बूक एक कडेन कोणशार लोटून दवरला आनी सक्कड कस्तळ एक कडेन दास्तान करून दवरलें तिका दिसता. ह्या वेळार हें नितळ करूं वेता आसतना तो मनीस घरचो तो रावयता आनी म्हणटा, हें काम तुमी करूं नजो म्हणटा. हें उलयत आसतना एका रुमाच्या एका कोणशार तिका भोव सोबीत दिवो दिसता. आनी ह्या वेळार मदर तेरेजा म्हणटा, ह्या घरांत इतलो काळोख आसा, तूं कित्याक तो दिवो पेटयनाय? ह्या वेळार तो जवाब जावन म्हणटा, केवळ घरांत मात्र न्ही, म्हज्या जिवितांत जायतो काळोख आसा आनी दिवो पेटोवचो कोणा खातीर?
म्हाका मेळोंक हांगासर कोणूच येनात, म्हजी इश्ट म्हळ्यार कोणूच नात. आनी ह्या वेळार मदर तेरेसा म्हणटा फाल्यां तावन एकाद्या वेळा म्हजी सिस्टरां तुका मेळोंक आयल्यार तूं हो दिवो पेटयताय गी. ह्या वेळार तो जाप दिवन म्हणटा खंडीत जावन एकादो ह्या घरांत आनी एक कोणी मनीस आसल्यार म्हाका आनी एक मनशाचो ताळो आयकल्यार खंडीत जावन हांव दिवो पेटयता म्हणटा. आनी हर एक दिसा मदर तेरेसा आपल्या सिस्टरां थंयसर धाडटा. 2 हप्ते वेतात, ह्या मनशा थंय बरेंपण दिसून येता. आनी ह्या वेळार हो मनीस 2 हप्ते उपरांत म्हणटा तुमी फाल्यां तावन हांगासर येवची गरज ना, म्हजें तें इल्लें बरेंपण म्हाका दिसून येता. पूण एक सांगा, ते पयल्या दिसा ती आयिल्ली सिस्टर मदर तेरेसा उल्लेखून तो म्हणटा तिका धन्यवाद पटयात, कित्याक तिणें म्हज्या काळजांत पेटयलेलो तो दिवो आनीक परजळटा म्हणून तो सांगता. एक धाकटुली करणी ह्या मनशाच्या जिवितान इतलें परिवर्तन हाडटा म्हणून त्या मनशान खंडीत जावन चिंतून आसतलें. कितलीशीं बरी करणी मदर तेरेसान दुबळ्या धाकट्यां थंय ह्या संवसारी केल्यान. आनी अशें पवित्र सभा आनी आमकां पवित्र पुस्तक आमी बरें करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक सदांच आपोवणें दिता. देखून सोमी म्हणटा साबत मनशाक केल्लो मनीस सावदा खातीर न्ही, देखून केवळ मागणें उपास मात्र न्ही, बगार दान धर्म करचें आनी ह्या वेळार खरेंच मातसो त्याग थंयसर पूर्ण जाता. सोम्याक कश्ट तेल्यान थंय देखचें, कुटुंबादारां थंय कोण कश्टां आसा तांचे थंय देखतना हें थंयसर पूर्ण जाता म्हणून आमकां सोम्या सांगता. तर ह्या प्राचीत काळान कसल्या संगतींत हांवन आमी सत्राय घेवचे. पयल्यान पयलें मोग नासतना उपास करचे तावन सत्राय घेवचे. आनी तशेंच सॅक्रिफीस नासतना संभ्रमणी करचे तावन सत्राय घेवचे. पेल्याचो मोग करिनासतना केवल उतरांनी मात्र देवाचो मोग करचे तावन आमी सत्राय घेवचे. केवळ मागणें मात्र करन आनी मोगाच्यांच्या जबाबदारी तावन पयस सरचे तावन आमी सत्राय घेवचे. पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा एकादो आमचो उपास आमकां आनी पेल्याक उपकारा पडनातल्यार ते करिनातल्यारच बरें म्हणून पापा फ्रांसीस सांगता. आमी मासली कांय नासतना रावोंक पुरो, पूण खोबरो उलोवचें तावन उपास करता काय. आमी गोडशें कांय नासतना रावोंक पुरो, पूण खंडीत जावन कोडू उलोवण्या तावन उपास करता काय. आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक पुरो, पूण दुख येयल्ल्यांक भोगसूंक एक मेट सड काडचे तावन उपास करता काय. आमी कुर्सा वाटेंत जेजूच्या पाशां वयर नियाळ करूंक पुरो, पूण हेरांच्या कश्टां दुखांत वांटेली जाता काय म्हळ्यार आमी आमकांच इसारूंक जाय. तर ह्या खरेंच वेळार सर्व वायटांत हांवन, सर्व बंदपास तावन, सर्व वायटाच्या संकलेत हांवन पयस सरोंक आनी आमची जिवीत आनी हेरांच्या संबंद आमचो देवा थंय आसच्या संबंदाचेर दिश्ट घालूंक सोमी जेजू क्रिस्त आज आमकां आपयता. तर 3 संगती ह्या करेजमांत आमी करुया. पयल्यान पयलें जो कोण कश्टांत आसात, पिडेंत वळवळटात तांचें नांव काडून आमी मागुया. दुसऱ्यान सदांनीत कनिश्ट 10 रुपये म्हणी सायडीक दवरन आनी 10 म्हणटा आसतना 40 दिसांक कितले जाले? 400 रुपये जाले. हे म्हणी इस्टारा दिसा आमी दान धर्म करूंक जाता. आनी तशेंच एक वायट संवय आतावन बंदडे तावन भायर येवंक सोम्याचे सुकुरपा मागुया. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी वांटेले जाता आसतना सांजुजेवासाच्या ह्या पुनशेताक आमी हायल्या आनी सांजुजेवास अजापा घडणार. आज सांजुजेवास आम हर एकल्यांच्या इराद्यां पासून तेसावां पासून मागून दी म्हणून नम्रतायेन ह्या वेळार आमी देवा बापा मुखार आमची मागणी आमची तेसावां उबारुया.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनामहिमेन आमच्या जिविताचा वास सर्वेस्पर मानगे. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर साजुजे वाजान कतकदीत मोगान पेटयलेले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हे सशे गूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पसोत आमी तुका दिन वाचतांव. भावार्थ्याच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोन सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्याचे तुझे वारा आमी संवरमता तुझे पुनर्जीवन को आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेच्या विस्तारलेले तुझ्या पळय सभेचो उगडास कर. ले आमच्या भगन बापा, पेटा फाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकुर्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परत जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे भगवंत दोता सांजुजे वास आनी सहखाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाय सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सपोद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. सुम्यान शिकयल्लें मागणें वडा भावार्थान सांगाता आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव उदसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडदिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशांत एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपोटान सांबाळ. तूं जे येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें जेवतल्यांचें म्हाका पावना पूण तुज्या कासारा म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे
काळीज मुझे कुर्सा तुझ्या मागसो इतले जावे मागचे तारेला तुझ्या रक्ता जेजू काळीज मुझे कुर्सर तुझ्या मागसो इतले जावे मागचे आशेता काळीज मुझे जग येण्या तुझ्या राखून रावता दिसपडते मेळो मोगाक मुझ्या आशेता काळीज मुझे स्वादी येण्या तुझ्या राखून रावता दिसपडते मेळो मोगाक मुझ्या आशेता काळीज मुझे स्वादी येण्या तुझ्या राखून रावता दिसपडते मेळो मोगाक मुझ्या आशेता काळीज मुझे स्वादी येण्या तुझ्या राखून रावता दिसपडते मेळो मोगाक मुझ्या प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागी दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेले सर्गींचे जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज उजे वाजाच्या पजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो स आनी सपद्वेदा देव दयाळ्यान तुमचे आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां स वायटा विघ्नांतली निवारूं दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं आनी सपद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वस्तुनेयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा देवाची वडकार मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावं दी म्हणून आमी आशेता आनी मागता आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें मानादीक बाप रोहन डायस रेदेमतरीस मेळाचे याजक प्रस्तुत आलांगरान तांची सेवा दिवन आसात तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सोबे सांगातपण दिलें मीस आनी देवाच्या उतरां सो नियाळ दिवन ह्या भक्तीपणाक तांणी आदार दिला जे व्यक्ती तूं तांचे लांबगी
तितल्यात गुंड भावार्थाचे ते गुंड चिंतपाचे ते देखून अपुरबायेचो प्रसंग ताणी दिला. देवाचें उतर आमकां मोडून दिलां आनी सांगात आस आराधन म्हणटा आसतना फकत क्रिस्ताच्या म्हणयाऱ्यान मात्र करचें न्हय, बगार लोकांनी करचें म्हणलें तें मतीन दवरून सगळ्यांनी आमी इनवॉल्व जावच्या बरी आमकां अर्गां उले आराधनाचे उले उसार जागेक अवकाश करून दिला. आनी अशें म्हणटा आसतना आराधनी लायव्हली जालां. देखून ह्या वक्ता बापानो तुमकां ह्या पुनशेताचो रेक्टर मानादीक बाप आसीस रेबेल्लो तशेंच सांगाती याजक आनी सर्व भक्तिकांच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत आमी सर्व जैत मागता. कुमसराक सांगातपण आनी कुमो केल्ले फरंगपेटे कोवेंताचे याजक मानादीक बाप दिलराज आनी मानादीक बाप जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूंक म्हणटा. आज ह्या पुनशेतांत खंडीत जावन सांजुजे वाज बापाच्या त्या गांवांत हांव आयिल्लो लोकय आसा, म्हणजे गोवात हांव हांगासर थोडो लोक येवन पावल्लो आसा. तुमी आयिल्ल्यान निजा की आमकां व्हरतो संतोश जाला. देखून जी कोण गोवात हांव आयल्यात दया कर न्ही एक घडी भर उबे रावा. जायतीं जाणां तीं आयल्यांत व्हडा भावार्थान आनी पातयेणेन ह्या जाग्याक आयल्यांत सांजुजे वाज बापाची दराळ आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आनी ह्या पुनशेताक मोगाचो येवकार आमी पाठयता. परत आनी परत ह्या सुवातेक या मोगाचो येवकार तुमकां सदांच आसा. देव बरें करूंक बसा. खंताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस्त सायमान आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक खंतारां टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्ल्या विनिशा डिसोजा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस्त नायनल, तें डिवायन वर्ड चॅनल प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांजुजे वाज इगर्जे वाड्यागरांक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या हप्त्यांत रांदपाक मोगाची सेवा लुर्द सायबीण खैरंगळा वाड्यागरांक आसतली. आयच्या जेवणा बाबतीन निस्त्याची खेळीं दिल्ली आसात. एरमाटी वाड्याची मानेस्तीन लिल्ली डिसोजा तिकाय ह्या वक्ता देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आनी एका कुटुंबान बोबळीं दिल्यांत तांकांय देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज जाडून पसून नितळ करच्या, मिसाक सर्व रितीची तयाराय करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासाब वाचच्या, काणीक एकठांवच्या, दानी रुपी पुनशेताच्या बऱ्यापणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाज बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मार्च म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत थंयसर विकरापाक आसात. जर तुमकां गरज आसा ताची ते तुमी घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्ला रोमियोपती हॉस्पिटलाचे धाकटेर हॉलांत थंयसर आसात. धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात, हांचो तुमी फायदो जोडचो. हरी एका शुक्रारा 10 वरार कुर्सा वाट, कुमसारां 10:30 वरार आराधन, मीस, नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक उपरांत जेवण. हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्तें आसा. सांगातास धर्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिव येता. पुनशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानींक आनी जेवणा बाबतीन आयवस दिल्ल्या दानींक आमी मानाची वात वांटतल्या. नांवां आपयल्ले भाशेन तुर्तान फुडें येवन वात घेवच्याक तुमचे लागीं खालती विनांती. तशेंच आयचे प्रधान याजक मानादीक बाप रोहन डायसन वाती वांटच्याक हांव उलो दितां. जेवणा बाबतीन पयशे दिल्ल्यांची दान दिल्ल्यांची नांवां: जुलिएट पिंटो मारील 2000 रुपये, जेसन आनी एविटा फेर्नांडीस ओस्पेट 3000 रुपये, जोसेफ डिसोजा विजयडका तर्का निस्त्याक बोबळीं ताणीं दिल्यांत, दिव्या डिसोजा पेर्मनूरू 12,500 रुपये, एलोशियस कुएल्लो मंगळूरू 10,000 रुपये, जसिंता लोबो अग्रार 5,000 रुपये, डेल्फिन डिसोजा अम्मेंबळ 500 रुपये,
डायना प्रकाश प्रिन्सन डिसिल्वा उचिरे 900 रुपये. ग्लॅडिस डिसोजा 150 किलो तांदूळ दिला आड्यार. सेंट जोसेफ वार्ड धर्मतोटा फजीर 25,000 रुपये. तशेंच पुनशताक दान दिल्ल्यांची नांवां जुलिएट ओलिंपिया लाजरस कोटा 1,000 रुपये. सर्व दानींक देव बरें करूं म्हणटा सांजुजे वाजबापाची दराळ आशिर्वादा तुमचेर मागता. पद्रबाईक आमची लिल्लीबाई मुडीपोची हर एक पटी निस्त्याक आमकां केळी तेणी थोडे केळंबे लावन दवरल्यात. ते केळंबे जुजेवाजाच्या गुड्यार ते दिवचे केदाळे आमी तिचें नांव सांगून वचो म्हूण तिणें सांगलां. पूण आज ती हांगासर दिसता कित्याक तेज्या नातवान तिका रजा दिला मिसाक वचून. नंतर नातवाक सांबाळची जबाबदारी देखून तिका वाद दिव्या लिल्लीबाई देखान मुखार ये. आनी हर एक पटी निस्त्याक केळी आसची तिचे तावन आनी अप्रूप आमी आंगडी तावन हाडूंक मेळची देखून तिच्या त्या लायिल्ल्या आनीक सुमार मुळां जावं दीत. मुखल्या दिसांनी जुजेवाज बापाक हांगासर येवच्या भक्तिकांक हे बरेंपण मेळोवन दी. जुजेवाज बापाच्या नोवेनांक तयार करच्याक सर्व आमी उबी रावया. देखून बसया. मोगाच्यानो ह्या पवित्रार आयिल्ल्या भक्तिकांनी बरोवन घालची ते सभार आनी बरयल्ली आसात. थोडी आमकां वाचूंक कस जातात पूण जुजेवाजाक तांचे लँग्वेज भास समजता. देखून हे सगळें ताका भेटोवन दिवन कितें पळय तुमी पयसां लागीं तावन आशेवन मागतात तोच देवा तावन आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणल्यार त्या बरवशान ताच्या पांयां तळी हांव दवरतां. बरेपण मेळिल्ल्यांनी उपकार आटयल्ले आसात. बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. दान दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां. राती बरी न्हीद पडिल्ल्याक अर्गां. शिरांचे पिडेतावन गूण केल्ल्याक अर्गां. परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक अर्गां. चिंतिल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक उपकार आटयल्यात. पिडेंतलें विज्ञान वरांतलें राखून व्हेल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. एका घरांत शांत समाधान फावो केल्ल्याक अर्गां पाटयल्यान. मागलो उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां. वेगवेगळ्या गरजां खातीर 5 जाणांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक. 10 जाणां परिक्षेंत बरें उत्तीर्ण जावच्याक. 14 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक. 10 जाणांनी आशिल्लें काम मेळच्याक. एकल्याक इंटरव्यू पास जावच्याक. तेगांक परगांवां वचून विजा मेळच्याक. दोगांचे विजा रिन्यूवल जावच्याक. दोगांक कामांत प्रमोशन मेळच्याक. एकल्याक CA परिक्षेंत जैत मेळोवंक. उद्यमांत बरेपण मेळच्याक. केटरिंग व्याप्तींत जैत जोडच्याक. उद्यमांच्या वावराड्यांचे संगातपण मेळच्याक. 5 जाणांक बरो फुडार मेळच्याक. 14 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला. तेगांक तांचे शिरेचे पिडेतावन गूण जावच्याक. 6 जाणांक एलर्जी गूण जावच्याक. एकल्याच्या आंगाची खरोज गूण जावच्याक. 6 जाणांक कॅन्सर गूण जावच्या खातीर मागला. हातापांयांक बळ मेळच्याक एकल्याक. ICUंत आशिल्ल्या एका ल्हान भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक. दोगांक थायरॉयड पिडेतावन गूण जावच्याक. तेगांची BP नॉर्मल येवच्याक. दोगांचे शुगर गूण जावच्याक. एकल्याचे मायग्रेन गूण जावच्याक. एकल्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक. बरी न्हीद पडच्याक दोगांक. तकली फडाफड गूण जावच्याक. दोगांक दोळ्याची पिडा गूण जावच्याक. दोगांक गोमटी दूख गूण जावच्याक. दोगांक कोंकली ताप गूण जावच्याक. एकल्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक. हात दूख गूण जावच्याक. काळजाची पिडा गूण जावच्याक. स्थानांत वाडिल्लें गेड्डें संपूर्ण गूण जावच्याक.
किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, पाट दूख गूण जावच्याक, चौगांक पेंगाट दूख गूण जावच्याक, 7 जाणांक पांयांची दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, दोगांचे बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक, एकल्याचें ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक, दोगांक देवास्पणान आनी बऱ्याशे गुणांनी वाडच्याक, एकल्याच्या मोतीक सान समाधान मेळच्याक, तेगांक सर्व कश्टां थावन मुक्त मेळच्याक, 5 कुटुंबांत शांती समाधान एकवट राज करच्याक, 2 विशेष उपकारा खातीर मागला, परगांवांत आशिल्ल्यांक सांबाळच्याक, एकल्याचें पयलीं शाबीत जावच्याक, दोगांचें चिंतल्लें काम बऱ्यान जावच्याक, दोगां जोड्यां मदें मोग सोडदोड आसूंक, आर्थीक परिस्थिती सुदरावंक, दोश्यांक बरी मोत मेळच्याक आनी समाधानान जियोंक आदार दिवच्याक, एकल्या सर वायटांतले आनी तेंत्या सवांतले राखून व्हरच्याक, तेगांचें आमोलपणाचें सोडच्याक, एकल्याक ताच्या अडकळींतल्यान सुटका मेळच्याक, राग उणो जावच्याक, दोगांचें रीण फारीक करून तांक, एकल्याक लोन मेळच्याक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, कोर्टीची केजी थावन तांकां सुटका मेळच्याक, फ्लॅट रेजिस्टर जावच्याक, तेगांचे जाग्याचे तक्रार बेगीनचे सारकें जावच्याक, एकल्याक आंगड आनी घर भाड्याक वेचाक, एकल्याक कृशेक बरो फळ मेळच्याक, कृशेक फावो तें उदक मेळच्याक, बरें घर फावो जावच्याक, नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, ह्या सर्व ते सवा सवय कालच्या दिसात एकलो माडार्थान पडोवन सिरियस आसा, ताच्या खातीर मागाचे म्हणून आज आयिल्ले आनी सांगलें. आनी फाटल्या 2 हप्त्यांत एका ल्हान भुरगें जल्माल्लें फजीर फिरगजेचें आस्पत्रेंत आसा, बरेंपण जाता, वार्डाक आयिल्लें, परत्यान ताका खोंकली सुरू जाली म्हणून परत्यान आयसीयूक शिफ्ट केला. आनी आमच्याच शेजाऱ्या फिरगज आंबेबळ त्या ल्हान भुरग्याचे 3 वर्सां प्रायेचो भुरगो, दोळ्याचें कॅन्सर, दोळ्याचें ऑपरेशन जायचें म्हूण सांगलां, म्हणल्यार दोळो ताका मेळचो ना. आनी असली आजकाल मरेकार पिडा, PUCचो भुरगो आंगांत बोळ नासतना हांतुळणार आसा, कसली पिडा कोणाक कितें कळीत ना. पूण हे सगळ्यांचो वैज आमचो देव, ताका कितें करी जाय, कितें जाय जाय तें ताका कळीत आसा. जुजेवाज बापाच्या पांयां तळी आयिल्ली आमी पातयणेन जुजेवाजाक सांगाता घेवन देवाक आमी उलो मारया. आनी त्या ल्हान भुरग्याक 15 दिसां आदीं सिझेरियन जावन भायर आयिल्लो, पूण आतां ताच्या कुटुंबादारा सांगाता येवचें भाग ताका मेळोवन दी. त्या ल्हान 3 वर्साच्या भुरग्याक दोळ्याचें ऑपरेशन देवाची दैवीक सकत त्या भुरग्याक मेळोवन दी. आनी त्या PUCच्या भुरग्यांक आनी जायतीं आमचीं मनशां कॅन्सरा वरवीं कश्टांचीं आसात. देव तांकां बरी भलायकी दिता आनी दिवन दी म्हणल्यार त्या भरवशान सर्व आमी दिंबी घालया. 3 नामान मरी आमी भेटोवया. एक त्या जल्माल्या सिझेरियन जाल्ल्या भुरग्याक, आनी दुसरें त्या 3 वर्साच्या दोळ्या कॅन्सर जावन ऑपरेशन जावंक आसच्या भुरग्याक, आनी तिसरें मरेकार पिडे वरवीं कश्टां नासची कॅन्सरा वरवीं आमचे जायतीं मनशां आसात. ह्या सर्वांक बरें जावं दी आनी निमाणें आमी भेटोवचें. आनंद बापा, तुका म्हाका आमकां हरी एकल्याक तोच देव बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवाद. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाच्या माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाच्या माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाच्या माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशा आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. सांजुजे वाज बापाची लदेन
सोम्या काकुळत आमची कर, सुमिया काकुळत आमची कर, क्रिस्ता काकुळत आमची कर, क्रिस्ता काकुळत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयान आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, सर्गींच्या देवा बापा, काकुळत आमची कर, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, काकुळत आमची कर, देवा पवित्र तुम्या, काकुळत आमची कर, सांतिस्मा त्रिंदादे खास देवा, काकुळत आमची कर, गोंयच्या बेनेवलेन जल्मल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, दुबळे खायाची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, मोरयेमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपात श्रीलंकाक वचोन नाश जावन वेच्या कातोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, खोंताचें भक्तीपण आदार मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, देवाचेर बावार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवारां धैर्यान सोंसुल्ल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचें बागनातल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांसुजे वास बापा, आमापसत विनंती कर, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, बोगस समकाय समया, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, दयनायक आमकां समया, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. काकुळत आमची कर, नोवेनाचे मागणे सक्कडी आमी सांगाता मागया. ये सांसुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफंक्त. तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांसुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेडटलें. तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अनखरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायिल्ल्या सरशीं तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. साक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलीं. हें मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याचे बाच्या विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांसुजे वास दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोचो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफा शिकयलां आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांसुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सोबे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गाराजान देवा संगीत तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका भुक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर. थोडो वेळ मौन आमी रावया. आमच्यो खासगी गरजो आसात, मागणी आसात, ती आमी उडासा काडया. जायते इराद्या पासून ते दळूस आमी मागलेलें आसा, पूण आमची वैयक्तीक मागणी आमी उडासा काडया. सांगाता आमी मागया. सांसुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांवन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानाच्या सर्व पासांत हांवन आमकां राखून व्हर. बावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक, मोरयेमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाचें.
सुम्याचे नावे आमचो आधार. ताने रचला सर्गाने संसार, सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखेक, पिडेक, कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयल्या. तेच परी तुज्या सेवका साजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडाक गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरतांव. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आसा जुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करतांव. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. साजू देवाच्या ज्या विनवण्या सगळ्या पिडेंतले, सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताका देखीन आनी उजवाडाच्या जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवन शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. साजू देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसयलेल्या घरान भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूं पावो. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसो.
मुघाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुर्य शिवा सांग सेवास बापा आम बसत विनंती कर बघेऊन गुसाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.